आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे। नमस्कार 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 आरामासानी सगळे जाण हय मागेल खूब वाट पळयली दिसता तुमी हय मागीर वाट पळयत खूब लोकांनी तेजेचेर हय कितें कितें बरोवन धाडलेलो आज खंय गेलो आज आराम ना आज मेल म्हण बी घायल थोडे लोकांनी म्हणून हांव मेलना हय इलेक्शन आशिल्लें न्ही ग्रामपंचायतीचें हय तितूंत इलेक्शनांत आशिल्लो हांव रविलो हय कित्याक हर एक पटी ओगीत कोण कोणाक दवन कित्याक हें करचें म्हण रविलो म्हण म्हाका खूब वोट पडले ना हय लोकांक घायले ना जाणटे म्हण आसता अकस्मात 5 वर्सां भितर मेल्यार मागीर परत इलेक्शन करचें पडटा म्हण त्या लेकान बी घायले ना उरतले पूण थोडे लोकांक घायले हां जाल्यार बी थोडे लोकांक वोट घायले आनी जावं तेम घायल्याचें बरें जावं तोंडाक कितें पडलें घायले घायन जाल्ल्याचें बी बरें जावं म्हण एक म्हाका इलेक्शनाक एक कळ्ळें इलेक्शनाक रावचें कित्याक सांगता तुमकां हांव अकस्मात हांव मेलो आनी मागीर आंगणांत मडे हाडले न्ही मडे हाडिल्ले तेन्ना कितले लोक जमतले म्हण कळटा जाल्यार इलेक्शनाक उबी रावूं जाय हय मेल्या नंतर पळोवं मेळ्ळें न्ही इलेक्शनाक कितले लोक जमतले म्हणून आंकडे तरी मेळटा हांव मू कितले लोक म्हाज्यातल्यान आसात हांव मेल्या हें येतले म्हण घेवन हय तशें म्हणून इलेक्शनाक रावचें अरे बाबा इलेक्शन जालो इलेक्शन अरे इलेक्शन म्हण कितें खंयचे कडेन कितें म्हण ना कोणाक काय कोणाल मनात कांयच कळना सगळे जाण म्हणप आजा तुकात हां आजा तुकात हां मागीर खंय आजाचेर तुकप असले पंचायती जाली हय आनी मागीर इलेक्शनात ते हे जाले वोट मेदल्या खंय विन जाल्ल्या दोन हाडून हार घालतात आनी मिटी मारतात हार घालतात आनी मिटी मारतात म्हाका मिटी मारतलो कोण ना मेल्ल्या एकळे बी येयले ना डिपीट जाल्ल्याक हांव बडो वाट पळय ते रावलो डिपीट जाल्ली न्ही कोण येवन म्हाका तर समाधान करून तरी मिटी मारता कापळे म्हणना विन जाल्ल्याकच सोदून काडप विन जाता कोण भायर येता असो करून कोण येयले की तेका वयचे हार घालचे एके दोगांन हार घालप ना 4-5 लोकांक हार घालप ह्या पक्षाच्यान बी हार घालप आनी त्या पक्षाच्यान बी हार घालप तो घायलोच बडो बेजारात रावता की सांग हांव खंयच्या पक्षांत आसा काय म्हणून तेकाच खबर उरना हांव खंयच्या पक्षाचो म्हणून दुसरे दीस पळयल्यार पेपराचेर फोटो हो आमगेल्या पक्षाचो म्हणून हांवें ताका पयले दीस विचारलो अरे तूं खंयच्या पक्षांतल्यान आशिल्लो ना रे म्हण दुसरे दीस पळयल्यार पेपराचेर फोटो येयला पळयल्यार त्या पक्षांत म्हण ताका हांवें परत विचारलो अरे तूं ह्या पक्षांत अरे म्हाका कांयच खबर ना कोणी हार घायलो म्हणून त्या गडबडे झंडा म्हणटात कितले लोकांनी हार घायले आनी कितले लोकांनी म्हाका उठोवन घायले म्हाकाच खबर ना म्हणटा तो तसली भानगड जाता पूण इलेक्शन जाल्यार बरें कित्याक कोण कितें काय म्हणून कळटा आतां ह्या 5 वर्सांत कळटलें न्ही कोण कितें म्हणून गांवांत कितें सुदारणा जाता म्हणून न्ही जावं गांवांत सुदारणा जावं जाय आनी गांवांत सुदारणेक हांव बी आसा कित्याक गांवाची सुदारणा करूंक सगळ्यान मेळ घेवन करूं जाय तो कोण आमी इलेक्शनाक निवड घेवन धाडलेले तेणी एकल्यान सुदारणा करूं जाता म्हटल्यार जायना सगळ्याक हातभार लागूं जाय ताका तशें म्हणून इतले दिवस येयले नाशिल्लो हांव हय तुमी कितें हांव बरें ना बिर ना जाल्यार खंय गेलो जावं कोण म्हण समजून घेयला उरतलें ना तशें कांय ना इलेक्शनाकच आशिल्लो हय आनी एक कितें काय म्हटल्यार आतां तुमकां सांगचें गंमत इलेक्शना पयले थोडे दीस हांगा गेलो खंय गार्डनाक गेलो अरे गार्डनाक गेल्यार बी हेत मुडगेरी डेमार गेले तेन्ना बी जोडपेच पळयलें गार्डनाक गेल्यार बी तेच अरे कशें करून बसतात ही नेण्टेल पोरां कॉलेजा हेजेर तुमगेले इणे फॉर्माचेर बसतात हय कॉलेजा डेर्साचेर सगळे जाण आनी बसून कितें कशें करून बसता म्हणना हां एकच जिवाक 2 तकले दिसतात कोणाल तोंड खंयचे कात आसा कोणाल तोंड आनी खंयचे कात आसा म्हणून कळलें ना म्हाज्यान सहन जालें ना शाळे कपड्याचेर तुमी थंय हें करचें पळोवन हांव गप रावलो ना सीधा वचून मुखार वचून घेवन असो करून उबी रावलो रागान दोळ तांबडे करून पळयलो तरी चेडूं धांवले आनी चेडो थंयच बसून रावलो पळय हांव म्हाका पळयत मागेल खबर आसता न्ही मागीर मेंदू तापल्यार मागीर अल्लकट टायप जाता बेहद उलयलो तुमकां आवय बापायन हेच संस्कार दिला रे आवय बापूय तुमकां भंय ना हें का म्हणून घेवन हां कसले धंदे घेवन बसला तुमकां आवय बापूय तुमकां शाळेक घालतात शाळेक घायल्यार तुमी असले करूं धंदे करूं का म्हणून घेवन तो म्हाका म्हणटा आजा शाळेक घायल म्हणून घेवन तशें न्ही आतां खबर आसा तुका
लोकांक आतां हे कितें खंय कार्बन जास्ती जालें खंय पोल्युशन कितें तरी म्हणलें तेणी तें जास्ती जालें खंय स्वास घेवं त्रास जाता लोकांक म्हण घेवन हांवें म्हटलं हय तें गोश्ट खरी स्वास घेवं त्रास जाल्यार हिंग घेवन बसून कितें करूं जाय ना त्या चेडवाक स्वास घेवं त्रास जातालो तशें म्हणटा तोंडा तोंड घालून ताका वार दितालो आपूण म्हाका खरें दिसलें हय जावं कोण स्वास बी घेतलो जाल्यार तशें जाता जावं कोण म्हणून हांव बी मागीर समाधान घेवन रावलो मागीर म्हाका घरा कडेन येयले तर विचार येयलो हो मेल कितें करतालो काय म्हणून वार दितालो का वार घेतालो काय म्हणून घेवन हय अशकन एक गंमत जावन घेवन पडतात आतां आनी शाळा आनी परत सुरू जाली न्ही सगळे तोंडात बांदून घेवन वयतात शाळा सुरू जाली हय बरोबर शाळेक तुमी पयस पयस बसयतात कितें म्हणटा ताका सोशल डिस्टन्स सामाजीक अंतर हय तें पाळटात तुमी बरोबर आसा हाताचेर ते हे घालून घेवन पुशयतात सॅनिटायझर ते बी घालून घेवन पुशयतात बसाचेर वचूं पोराक मार्ग आसात बसाचेर गोळ मान वयता सगळे जावन पोर एकूच कडेन बसाचेर कित्याक केलें ना तुमी तशें बरोबर ह्यो रोग येयनी जो रोग कोणा जायनी जो बरोबर म्हणून तुमी शाळेंत कॉलेजांत सगळें केलें म्हणून बसाचेर करतलो कोण करतलो का म्हणून घेवन तेंच सांगता न्ही आनी एक सांगता तुमकां हे लायटा बिल तुमकां खबर आसा लायटा बिल दिवचे घरा येतात हय येतात आनी सीद हांव पयर दारांत बसून आसा असो बशिलो एकडे गेट काडलो आनी सीदा येयलो डायरेक्ट येवन घेवन भितर मागीर वरांड्याचेर चड घेवन भितर घुसता म्हटल्यार हांव कोण म्हण समजोचो ना म्हाका जाप बी कंतो ना तेगेले गाळ्यात ते खंय कामां खंयच्यान येयला म्हणून ते आयडेंटिटी कार्ड बी ना ते आयडेंटिटी तरी उरूं जाय न्ही आमकां कशें करून कळचें पडलें हो बिल्ल दिवंकूच येयला काय घरा चोरू येयल म्हणून खंय म्हाजेर एक बोडकाचेर एक तोंड मान घेवन भितर गुतले हांव कितें करता आशिल्लो म्हाज्यान झगड जाता तेचे कडेन गव्हर्मेंटान केल्यार सगळें करूं जाय ना तेमी बाप्पाल मामदेशी म्हागेल्या घरांत म्हाका जाप गद्दी दिसता म्हागेल्या घरा घुसता म्हटल्यार म्हणजे कितें म्हण जालें फाल्यां चोरी जाल्या म्हागेल्या घरांत अरे तुमी येतले जाल्यार समाज शिस्तीत येया एक तुमगेले ते आयडेंटिटी कार्ड घाला जाप दिया आपूण कित्याक येयला बिल्ल तुमगे लायटाचें बिल्ल दिवंक येयला तर मिटर पळय येयला म्हण सांगा न्ही आमकां येयले घुसले म्हटल्यार चोरी कितें जाता कमी चोरी कमी जाता म्हण केलात पयर एक चोरी जाली रात्रीन घरात लोक आशिल्ले तेन्ना ते एकल्यान नळ काडून घरात घुसून घेवन चोरी केलो घरात लोक सगळे जाण न्हिदला 7-8 लोक घरात आसात आनी न्हिदील तेन्ना चोरी मागीर चोरा धरले कशें करून घेवन पुलिसान खटपट करून घेवन पुलिसान चोरा धरून हाडले आनी ठोक मार दिलो पुलिसान ना कितें म्हण घेवन सांगलें ना तेणी कित्याक चल्लो म्हण घेवन लास्ट PSI का कोणी साहेबान कोणी विचारलें खंय बाबा घरात इतले लोक न्हिदील आसतना तूं नळ काडून घेवन देंवता म्हण ती कशें करून घेवन देंवलो तूं कशें करून हे चोरी कशें करून केली तूं खंयच्यान डेरींग येयला तुका म्हण घेवन PSI त्या चोरा विचारलो तो चोर कितें म्हणटा सायबानू तुमी बरे शिकील आसात गव्हर्मेंट नोकरी बी आसा तुमी आनी ह्या कित्याक भानगडे पडटात तुमकां आनी कित्याक ती चोरची शिकूं लागला तुमी काय म्हण घेवन PSI 4 कांसुलार परत दिली म्हटल्यार PSI विचारता कितें आनी हो सांगता कितें PSI चोरूक शिकयता म्हण घेवन चोरूक आपणा शिकय म्हणटे आसा कशें करून चल्लो काय म्हण विचारता तो असली पंचायत जाता गांवांत जातात खूबच भानगडी जातात सद्याक तर आनी गांवांत आनी पळयचे न्ही इलेक्शना टायमाचेर पळयचे न्ही अरे बाबा बरबरे लोक दुश्मनगिरीचे लोक एक जावूं लागले आनी बरबरकन आशिल्ले लोक दुश्मन जावूं लागले हय कोण कोणाल घरा मुखार विन जावन नंतर घरा मुखार वचून फटाके मारता कोण कोणाल घरा कडेन वचून घेवन आनी कितें आवाज करता कोण कोणागेर वचून अरे कोण कोणा बरें आशिल्लो कोणा बरें वचून घेवन नाचता म्हण कांयच कळटना म्हणल्यार तुमी विन्न जाल्लो घोड्याल शेपडी धरून घेवन धांवतात म्हण जालें ना म्हाका तितली मजा दिसली कोण कोणाल अरे म्हाजी बरी आशिल्ली पोरात पुरा तेकात न्ही जाऊ जाय कित्याक गांवां सुदारण जातले जाल्यार कोणा बरें तरी हातभार लावन घेवन सुदारणा करूं जाय न्ही करचेच म्हण सांगात तरी बाप्यांदू हांव थंय वयता म्हण हांव एकलोच बरो चमकत येयला तितलेंच आनी कांय न्ही हय कितें सांगा पयर हांव सांगता तुमकां इलेक्शनाचेर हे जाले वोट मेजून जाले हांव मागीर बेजारांत हांव बसाचेर चडलो आनी बसाचेर येवं लागलो बसाचेर येता मुखार एक बरो तायट जावन एक मनीस बसला आनी मुखार येयलो बरा मुखार एक गाडी आनी मुखार वयते आसा तो सायड हेका वचूंक सायड दिते ना आनी तो सायडीन बशिल्लो त्या ड्रायव्हराक म्हणटा पिल्लो मनीस हॉर्न मार रे म्हण घेवन हांवें म्हणलो कितें उलयता बाबीटा हॉर्न मार म्हटल्यार गाडी बस हॉर्न घेवन मारची पडली ना ताका अरे हॉर्न मार रे म्हणटा ताका ड्रायव्हराक हॉर्न मार रे म्हण घेवन हांवें म्हणलो कांसुलार मारन रे धन एक हॉर्न मार म्हणटा इतलो बसार बशिल्लो ना फाल्यां आमकां जास्त कमी जाल्यार कोण जबाबदारी काय चाल ताका तो मागीर ड्रायव्हर म्हणलो तो खायम येते बसार राजा तूं बेजार करनाका तो हॉर्न मार म्हणटे ना तो हॉर्न मार म्हणटे आसा म्हण घेवन कर्म म्हाजी हॉर्न मार का हॉर्न मार म्हण हॉर्न मार म्हणून सांगू जाय न्ही हेज्यान हॉर्न मार म्हणटो असले पंचायती
आनी एक सांगता. हांवें म्हणलो आमगेल घरा बाजून आमगेल झगडी मामेलान सुनेल झगडी. झगडी म्हणल्यार कितें. हांवें तेगेलो घोवाक म्हणल्यार तेगेले त्या पुताक म्हणल्यार त्या बायलेल घोवाक आपयलो. अरे हिंग्यो रे, तुगेल बायल आनी आवय झगड घेतात मात्र तुका अक्कल नाय रे, घराकात लक्ष दिवं जायना. घराक कितें आवाज रे. ना घरात सुनामी येयला म्हणला म्हाका. घरा सुनामी येयला. सुनामी म्हणल्यार रे ना आमगेर आठवड्या एक पटी येता म्हणला म्हाका. सुनामी म्हणल्यार समुद्रात उदक वयर घेवन पुराय बुडची न्ही. अरे तशें न्ही रे काय तर ना तशें न्ही तें. सुनामी म्हणल्यार कितें तर काय तर तो म्हणटा सून आनी मामी केन्ना झगड घेता पळय तेकाच आमी सुनामी म्हणटा खंय. सून आनी मामी झगड घेवची सुनामी. आनी सून आनी मामान झगड घेवचे जाल्यार कितें उरतलें सुनाम. कितें तकलेत येता तेमगेल्या कितें विचार येता आनी कितें उलयतात आनी कशें करून रावतात म्हण कितेंच कळटना म्हणल्यार. तशें म्हणत हांव कितें म्हणटा. हय कितें काय म्हणल्यार हे कोरोनाचे आतां कोरोनाच्यान दुसरेच कितें येयलें खंय. हय हो इलो स्ट्रॉंगूच खंय. पयलीं कशें किंग फिशर म्हणून ती बीर येताली ताका प्रिमियम बीर म्हणटाले. आतां किंग फिशर स्ट्रॉंग येयला नंतर तशें हो कोरोना पयलो प्रिमियम येयलो आतां कोरोना स्ट्रॉंग म्हण येयला. हो बरो कडक खंय बग्गी लागता. हय तशें म्हण हे कोरोना जालें. पयलीं कितें म्हणटाले आमी जल्मा येता आसतना एकळे येयलो एकलोच वयतलो म्हण घेवन. आतां तशें न्ही. कोरोना जर तर जावत जल्मा येत आसतना एकळे येयलो कोरोना जाल्यार तेजे बरोबर कोण संपर्कां रावता पळय ते 4-5 लोकांक घेवन वयतलो म्हण घेवन एकलो वतना आतां तसले पंचायत जाला. तुमकां आनी एक सांगता हांव गंमत जाता आमगेल गांवांत. आमगेल घरा भाड्याक ते हे रावतात रती काडटले लोक ते बिहारी का कोण घेवन. हय बिहारी आमगेल घरा बाजून भाड्यार रावतात. हय तेमी ते आवय बापूय कामां वयतात दोगी लोक वयतात आनी पोर आतां शाळेक रज न्ही पोर पुस्तक घेतात आनी आमगेर येवन बसतात. हय येवन बसून घेवन अभ्यास करते रावपा. राती तेमगेले आवय बापूय रात जात म्हणल्यार येयना बडे. 12 एक पडी खंय कामां वयता देवा बड्या खबर. 12-1 जात म्हणल्यार येयना म्हणल्यार त्या दिवस जालें पुस्तक घेवन बसलात. करंट गेलो बरं ती पोरां तेमी हिंदी उलयतात न्ही म्हाका हिंदी कळटा. बिजली गई म्हूण लागले. हांव बरें कितें म्हणत कळना म्हाका. परत मागीर थोड्या वेळान करंट येयलो. बिजली आई म्हणटात. ही बिजली आई आनी कोणागेरची. आमगेल वाड्याचेर बिजली म्हणील नांवाचें कोणूच ना. हांवें पुता विचारलो इधर आओ म्हणलो. येयलो परतो. ये तुगेले बिजली आई कोण रे काय चाललें. बिजली आई आत्ता येयली म्हूण लागलो म्हाका. अबी येयली म्हूण लागलो. अबी येयली आनी उदळ कितें म्हणटालो तर तूं बिजली गई. उदळ आई आतां आई म्हणटा उदळ गई म्हणटा कितें उलयत रे तूं. मागीर तेणें म्हाका लायटा बटन बंद करून परत हें करून दाखयलो चालू करून दाखयलो. तेन्ना म्हाका कळ्ळें हिंदी आमगेले बिजली आई आनी बिजली गई म्हण घेवन. म्हणल्यार हिंदी बिजली आई आनी बिजली गई म्हणल्यार आई म्हणल्यार कोण आनी गई म्हणल्यार कोण म्हण समजचे आमी. कितें उरू म्हाका आज इल्लें काम आसा. हय लग्नाचें लग्ना वच जाय. आतां अशेंच करून हांव परत आयतारा मेळटलो. आज हे पळय वांयगण केलां आमगेल हिंगा. बाबा मात्र वांयगण दाखय. हय वांयगणाकच येईल हांव. वांयगणा कडेन येईल तेन्ना तुमचे कडेन उलया म्हणून 4 गोश्टी उलया म्हणून येयलो. हय मुखार आयतारा येतलो. बरें कर रावया सगळे जाण सुरक्षीत रावा. कोंकणी भाशेचेर अभिमान दवरा. आनी एक मातर ह्या चॅनलाक मात्र तुमी ते कितें म्हणटा रे बाबा ते करा. सबस्क्रायब करा ते करा. आनी हांव आयताराक न चुकता येतलो आतां. पयलेच्या म्हणून हांव कित्याक आतां परत इलेक्शन जावचें ना. सबस्क्रायब करा आनी हर एक आयताराक म्हाका मेळा. तुमगेले सगळ्याक बरें जावं. आनी आतां सगळें कोरोना बिरोना गेले नंतर गांवांत येया. गांवांतली थोडी सुंदरता पळया आनी आनंद घेया. देव बरें करूं. आजा संडे आजा संडे